सांकवाळ पंचायतीत नव्या राजकीय घडामोडींक वेग आयला। मंत्री मॉविन गुदिन्हाचे वर्चस्व आशिल्ले सांकवाळ पंचायतीत कांय म्हयन्या पयलीं सरपंच पदाचेर अनुषा लमाणी हिची निवड जाल्ली। ताचे उपरांत गोंयभर बरोच बोवाळ जावन आरत्यो परत्यो चर्चा लेगीत जाल्ल्यो। आता ह्याच पंचायतींतल्यान एक नवी बातमी मुखार आयल्या। सरपंच अनुषा लमाणी आनी उपसरपंच डेरिक वालेस हांच्या आड वट्ट 6 पंच वांगड्यांनी अविश्वास थाराव दाखल केल्लो। पंचायतीच्या कारभाराचेर आनी निर्णय प्रक्रियेचेर नाराजी उक्तायत हो थाराव गटविकास अधिकाऱ्याकडे सादर केला। ह्या अविश्वास थारावाचेर चर्चा करपा खातीर सोमारा खासा बसका आपयल्ली। हे बसके आदी शुक्रारा सरपंच अनुषा लमाणी आनी उपसरपंच डेरिक वालेस हांच्यांनी आपापल्या पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान सांकवाळ पंचायत परतून एकदा चर्चेत आयल्या। मजगतीं सांकवाळ पंचायतीत आनीक एक म्हत्वाची घडणूक घडल्या। ग्रामसेवक अमोल तिळवेची बेगोबेग बदली केल्या आनी ताच्या सुवातेर योगेश फातर्फेकार नवो पूर्णवेळ सचिव म्हूण पदभार सांबाळटलो। पूर्णवेळ सचिव नेमपाची मागणी थळाव्यांनी केली। पंचायतीच्या कामकाजांतल्यो अडचणी लक्षात घेवन प्रशासनान हो निर्णय घेतला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।